सातार्डेकर फाउंडेशन आणि बॉडी बिल्डिंग अँड फिटनेस असोसिएशन ऑफ गोवाच्या माध्यमांच्यान मुरगांव श्री 2025चे कॉम्पिटिशन आम्ही 11 जानेवारीक आयोजित केल्ले आहा कलावती मंदिर सडा हांगासर. त्या निमतान आज आमच्या वांगडा उपस्थित आसा फातोर्डेचे माजी आमदार दामू नायक, तशेंच फिटनेस असोसिएशनाचे अध्यक्ष अनूप खोबरेकर, त्याची टीम, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेझरर आणि बाकी सगळे त्याचे सभासद. आणि आताच ट्रॉफी अनविलिंग जाल्ले आहा. साई प्रसाद सातार्डेकर जो माझो धाकटो भाव असलो तो कालांतरान 9 जानेवारीक त्याचो बर्थडे असल्या कारणान त्या निमतान आमी हो कार्यक्रम आयोजित केला. आणि जे हे कॉम्पिटिशनान भाग घेतले त्यांच्यानी खुबशीं नांवां हांगासर रजिस्टर ऑलरेडी जाल्ली आहा. आणि बाकीचे जे कॅटेगरीज असतात ते त्यांचे टीम जे आहा ती तुमकां एड्रेस करतले. त्याच्या पयलीं 2 शब्द आमचे माजी आमदार दामू नायक यांच्या कडल्यान. साई प्रसाद सातार्डेकर याच्या यादस्तीक मुरगांव श्री ह्या बॉडी बिल्डिंगच्या कार्यक्रमाच्या ह्या ट्रॉफी अनविलिंगाक म्हाका आपयला. आणि आता उपस्थित आसा म्हणजे मित्र संजय सातार्डेकर आणि तशेंच अनूप खोबरेकर आणि बाकीची ताची सगळी टीम. म्हाका खूब आनंद जाला की एका आपल्या भावाच्या नांवान म्हणजे साई प्रसाद सातार्डेकराच्या नांवान त्याच्या यादस्तीक लागून ताचें फाउंडेशन एक वेगवेगळे कार्यक्रम अनेक वर्सात करीत आसा. आणि तातूंतल्यान म्हणजे कल्चरल एक्टिविटीज आसतल्यो जायत किंवा आनी कसली धर्मादाय कामां आसतलीं जायत किंवा कोणाकी मदत करपाचें सोशल कामां आसतलीं जायत. आनी त्याच भितर ते खेळा मळाचेर सुद्दां हे सगळे यंग जनरेशनाक एकठांय हाडपाक ह्या बॉडी बिल्डिंगीच्या माध्यमांतल्यान प्रयत्न करतात. आनी तांच्या यादीक आदरांजली दिवप, तांची स्मृती घेवन तांणी वचप हो एक तांच्यांनी कार्यक्रम दवरला. केन्ना केन्नाय आमी म्हणटात की अशी पाखरे येती आनी स्मृती ठेवली जाती. म्हणजे आपल्याक जो आवडटा त्या मनशाची स्मृती अशी काळजात आसतात आनी त्यो स्मृती ताज्यो करपा खातीर फाल्यां तांचो 9 तारखेचो वाडदिवसाच्या निमतान ते सगळे करतात. आणि ह्या कार्यक्रम यशस्वी जावचो म्हणून हांव ताजे कडेन मागता. आनी हांव मुद्दामून म्हणटा आय एम व्हेरी थँकफूल एंड ग्रेटफूल टू गिवन मी दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू अनवेल दीस नायस ट्रॉफीज. नमस्कार, माझे नाव विष्णू उसकायकर, जनरल सेक्रेटरी बॉडी बिल्डिंग अँड फिटनेस असोसिएशन ऑफ गोवा, तसेच ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी इंडियन बॉडी बिल्डिंग अँड फिटनेस फेडरेशन. येता ते 11 जानेवारी सडा हेडलँड आई कलावती मंदिर ह्याच्या ग्राउंडार ही एक चॅम्पियनशीप जातली. ही चॅम्पियनशीप गोवा स्टेट लेवल असल्या कारणान गोयचे सबंद बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स, तसेच गेल्या वर्साच्यान आमी वुमन्स कॅटेगरी इंट्रोड्यूस केल्ली. आणि ह्या वर्सा आमी आनी एक कॅटेगरी वुमन्स फिट मॉडल अशी इंट्रोड्यूस केल्या. तो ह्या कॉम्पिटिशनाक ऑलरेडी मॅक्सिमम एथलीट्स रेडी जाल्ले आसा. गोयचे प्रत्येक क्षेत्रांतल्यान फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ म्हटल्यार आमचे फिटनेस मॉडल्स रेडी जाल्ले आसा, एथलीट्स रेडी जाल्ले. आज मागता समस्त गोयच्या लोकांक ह्या कॉम्पिटिशनाक येवन पळोवचे. ह्या कॉम्पिटिशनाक 9 कॅटेगरीज आसा आनी ओवरऑल मुरगांव श्री चॅम्पियनशीप जातली. तशेंच जे टॉप 3 विनर्स आसा तांकां ट्रॉफीज, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स आनी कॅश प्रायजीस आसतलो. चॅम्पियनशीप ऑफ जो चॅम्पियन आसता ताकाय कॅश प्रायज आसतलो. आनी जे 4th आनी 5th प्लेस आसा तांकां मेडल्स, सर्टिफिकेट्स आसतली. गोंयचे एक नामणेचे अशें हे चॅम्पियनशीप जावपाची आसा. कित्याक ही चॅम्पियनशिपाक तुमी पळयल्या ह्यो ट्रॉफीज आसा, एक कस्टमायज ट्रॉफीज, तशेंच मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, प्लस वेगवेगळ्यो कॅटेगरी ज्यो आसा, ज्यो आमचे गोंयचे यंग जनरेशन जे न्यू टॅलंटेड आसा तांकां लागून आमी न्यू कॅटेगरीज इंट्रोड्यूस केल्या. गेल्या 30 वर्सान जे प्रोग्रेस आमी पळोवन आमी रिसंटली नॅशनल इंटरनॅशनल एथलीट्स रेडी करपाक लागल्या. आनी ही आमची सगळी टीम मेळोन एक हो कॉम्पिटिशन तुमच्या फुड्यान मॅनेज करतले. मागता समस्त गोंयच्या लोकांक ह्या कॉम्पिटिशनाक येवचो, तुमचो प्रतिसाद दिवचो, तुमचो मोग दिवचो आनी ह्या कॉम्पिटिशनाक एक सक्सेसफूल करपाक तुमचो हातभार लावचो. एजीस 70, 75 आनी 75+ अश्यो कॅटेगरीज आसतल्यो. तश्योच क्लासीक बॉडी बिल्डिंग कॅटेगरी आसतली, मेन्स फिजीक कॅटेगरी आसतली, वुमन्सान वुमन्स फिजीक आनी वुमन्स फिट मॉडल जी फर्स्ट टायम गोंयांत जाता. ही एक इंटरनॅशनल कॅटेगरी आसा. फर्स्ट टायम सांगूंक शकता की आमचे आख्खे इंडियन ओन्ली मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स तशे सिटीज मुंबय, दिल्ली, बेंगलोर असल्या सिटीनी चॅम्पियनशीप जाता. आमी फर्स्ट टायम ही गोंयांनी करपाक सोदता. वुमन्स तुम्ही आता म्हणता मॉडेल कितें एज की लिमिट ताका एज लिमिट काय ना. इट्स एन ओपन कॅटेगरी.
सो ताका क्रायटेरिया आसा ते ऑलरेडी एथलीट्सांक सांगलेले आसा. सो दे आर इंटरनॅशनल IFBB वेबसायटीचेर आमचे सगळे क्रायटेरिया आसा, पोजिंग, रुटीन, एलिजिबिलिटी सगळे क्रायटेरिया आसा, तेचेसून ते तयारी करपाक लागले. फॉर्मर जाता. बॉडी बिल्डिंग अँड फिटनेस एसोसिएशन ऑफ गोवा इज फर्दर एफिलिएटेड टू इंडियन बॉडी बिल्डिंग अँड फिटनेस फेडरेशन, आनी तेच्या फुडें इंटरनॅशनली आमी इंटरनॅशनल फिटनेस अँड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन वीच इज द वर्ल्ड्स ओल्डस्ट फेडरेशन 1960चे हे फेडरेशनाच्या अंडर हे बॅनराच्या सकयल ही कॉम्पिटिशन जाता. सो आमचे जे एथलीट्स हांगा जे जिखतले तांकां नॅशनल इंटरनॅशनल वचपाक एक प्लॅटफॉर्म जो मेळटा तो एक रायट वे आमी चॅनलायज करता.